घेऊन आयल्या चिटचटियात रोज मी दाय राखूया. चिटचॅट ती कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयचो कोरेजमाच्या काळान जो तियात्र जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा बोरवाशान जीए. ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर जावन आसा पॉल रिबेलो. तर मेळोया ह्या तियात्राच्या वांगड्यांक, डायरेक्टराक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्रा विशीं अदीक माहिती. लेट्स गो. एक गीत लागून जाचे नाव बोरवाशान जीए. काहीच नव्हतं, काहीच नव्हतं. इश्टानो, बोरवाशान जीए ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आयज म्हज्या सांगातो आसा आमचो बाब पॉल रिबेलो. येवकार तुका चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन. बोरवाशान जीए हो तुजो कितल्यावो तियात्र आनी कोरेजमा काळान भोव करून तूं कित्याक तियात्र दाखोवंक फुडेंकार घेता? कित्याक कोरेजमांत देवाची वळख दिवप हें चड गरजेचें. कित्याक एक हांव तियात्र बरोवपाक लागल्यार सुमार हांवें 3 वर्सां फाटीं देवाचेच तियात्र दाखयले पुरो दियात आनी घेयात. आनी हो म्हजो तियात्र हे फावटी हांवें बोरवांचो एक चिंतून एक येवजण कशी कितें वरस बोरवाशाक भिडयल्लें आसा. सो ताका लागून हांवें हो तियात्र काडलो. सुमार आमचे जाल्यात 14 सुमारच्यो जाल्यात आनी उरल्यात. सो ते आमी आनी करतले. बोरवाशान जीए हो टायटल कित्याक सुचलो? हो टायटल काडपाक कारण कित्याक हे वरस बोरवासान जियेले म्हणजे सगळे फॅमिलीन भावार्थ सगल्यांकूच आसा. पूण ज्या मनशाक बोरवांचो ना तो कित्याकूच उपकारो ना. सो भावार्थ आनी बोरवांचो हे दोनी टायटल चिंतून हांवें आपली मुखार काडल्या. कित्याचेर आटापलेलो आसा हो तियात्र? हो एक 2 गराब्यांचे, एक गिरेस्त गराब आनी एक गरीब गराबो. ते गिरेस्त गराब्यान सगळें आसता पूण तांकां सूख आसना. आनी गरीब गराबो तो फकत ते देवाचेरूच परवांसो दवरून जियेता. तियात्राच्यो सिनी कितल्यो म्हत्वाच्यो आसता कोरेजमाच्या काळान? सिनीन दाखोवप म्हणजे लोकांक तांची एक मातशें वळख मेळटा. आतां ह्या तियात्राक हांवें 3 सिनी दाखयल्यात. पयली सीन दाखयल्या हांवें मोइजेस. जे मोइजेस अरण्यांत वयता त्या गांवांत उदो आसना, लोक होन भावार्थी लोक सगळो त्रासान पडलेलो आसा. तेन्ना ते भावार्थ दवरतात आनी त्याच बरोबर तो मोइजेस ते दोंगरार बडी मारून तें उदक तांकां पिवंक दितात. आनीक दुसरें म्हणल्यार गरीब गराबाक कितें जाता तो फकत कोणूच पावना, तांकां म्हळ्यार कोणाक आदार आसना, पूण ती फकत ते देवाचेरूच विस्वास दवरून रावता. आतां बोरवांचो ती केन्ना सोडिना. बरोबर. कोरेजमा काळार जायते तुमी स्टडी करची पडटा. जायती देवाची उतरां जी आसा ती भोव करून तुमी लोकांक नदरेक घालपाक पडटा. बिकॉज तुवें तुजी स्टडी कितल्या बरी केल्या आनी नॉलेज तुका कोणाचो आसपाव आसा, सपोर्ट आसा? आसपास म्हणजे म्हजे एक्टरूय म्हाका बरें सपोर्ट केला. सगल्यांनी सांगता ते भशेन काम केलां. अदी करून हांव ल्हान भुरगीं जीं पळय म्हजे पयलींच फावट तांकां हांव 2 जाणां हाडल्या. एकलो म्हणटा नासतालो, ताणें बरो वावर केला. सो लोकांनी म्हाका वेता तुवें सर शाबासकी दिल्या ते भुरग्यांकूय. हे भाशेन तूं फुडें सदांच बरो म्हणून देवाचो तियात्र. कितें रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? रिस्पॉन्स एकदम चड बरो आसा आनी सगल्यांनी म्हणलां. आनी काल पासून शो केला इतलो फूल सारको लोक येवन भितर येवन पासून पाद्रीन माद्रीन शाबासकी दिली. जेन्ना ही प्ले तुमचे दोन आमचे पाद्री भाव पळयता, माद्री येवन तुमकां शाबासकी दिता तेन्ना तुमकां कितली उर्बा? तेन्ना आमी चड खुशाल जाता. कित्याक कोणें तरी बरो वार केला म्हूण ते आमकां आमचें नांव ते वयर काडटात आनीक लोकूय आमकां शाबासकी दिता. सो ताका लागून चड खुशाल आनी दिसता म्हाका काडून सगल्यांनी सांगलां ह्या फुड्यांकूय तूं काड म्हणून. फुडां वावर तुजो कोरेजमा काळार चालूच उरतलो? हय, जरी तर हो सापडी भाशे मेळलो जाल्यार हांव चालूच दवरतलो. आनी स्वते जी आमची जी पळयणार आसा आयची कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें सांगूंक? तांकां सगल्यांक पयली सुवातेर देवाची बरी मॅसेज घेवन ताणें घरा येवची आनी सदांच उगडास करचो. फुडल्या वर्साक एक भाशेन देवाचो एक
बोरवाशान जिये ह्या तियात्राचो वांगडी आयज आमच्या सांगाता आसा. ह्या तियात्राचो कोडेगांत काबो आमचो बाब सुकूर दे सांताक्रूज. सुकूर बाब, बोरवाशान जिये ह्या तियात्राचो एक मुखेल भाग तूं कोत्ता जावं तुमी माचयेर रावन एक देवाची खबर कशी परगोडटा म्हणटकूच ह्या कोरेजमाच्या काळार हो तियात्र नाचोवन तुवें कितें अनुभव? हो तियात्र नाचोवन आमच्या जिवितांत जायतोच बदल येतलो अशें म्हाका दिसता. आमच्या तशेंच फुडेणाराच्या मनान काळजां ताची बदलतली, थोडी बदलतली, सामकीच बदलना जाल्यार. आनी देवाचेर विश्वास आनी जो भावार्थ आमी दत्ता तो भावार्थांनी विश्वास जिवो उत्तलो. हो तियात्र नाचोवन हो तियात्रांत जो तूं रोल कोत्ता कशे भाशेन आसा आनी जशे परी हांवें पळयला एक नॅगेटीव सायडीन असो आसा म्हणटकूच जायत्या वर्सांनी नॅगेटीव सायड आयली तिची? ना, जायते पाटां नॅगेटीव केल्या पूण लोकांक ती तितली म्हाका दिसता पडोंक ना. ह्या भाशेन जाकोबाक हांवें नॅगेटीव रोल केल्या 2 फावटी, तशेंच जॉनाक जायते फावटी केल्या. पूण हो एक मुखेल रोल कसो हांवें पयलेच फावट लोकांच्या नदरे मुखार दवरला, जो जायत्या जाणांक तिडोक पासून मारता, निमाणें पळयता आनी गाडी पासून मारता ऑडियन्सान रावन. आनी उपरांत म्हजेर जायते वायट येता आनी तातूंत मागीर ते खुशाल जाता. सुबीर बाब, ओपनिंग तूं कोत्ता आनी 8वेच तरेचो गुतून हाडलेलो आसा म्हणटकूच ताचेर थोडी कितें म्हायती? हय, ओपनिंग हो आमी पयलोच चिंतलेलो. हो धर्मीक तियात्र म्हणटूच आमी हातूंत सिनींग घालतले आनी 3 वर्स आनी 3 वर्सां मदें आमी 3 सिनींग घातलेली आसा ज्यो लोकांक भोवूच आवडटा. आनी मोदेकातूय आनीक 2-3 सिनी आसा. एक सीन अशी आसा ती लोकांक पळोवन लोक सारको ताळयो मारता आनी ती एकदमूच लोकांक आवडटा. कितें रिस्पॉन्स आसा लोकांचो ह्या तियात्रा वयल्यान? ह्या तियात्राक रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा, पूण आमी मातसो तियात्र लेट भायर काडलो, नाजाल्यार आनिकूय जायते शो जावपाचे ह्या तियात्राचे. हाचे फुडल्या सिजनाक तूं कोणाक दिसती पडटलो आमच्या डायरेक्टर? तें तुका म्हज्यान सांगूंक जायना, घोडी हांव म्हजोच शो घेवन भायर येतलो. ही म्हजी येवजण आसा. जायते तेपाची येवजण आसा ती आतां पुरी जातली? हाका खरेंच मातशा काडाकूच न्हय, घोडये म्हजो तियात्र दुसऱ्या सिजनाक भायर सरो येता. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. तुमच्या मध्ये कितें शिजता? आणि किती शिजतले दनपारचे जेवण दनपारचें जेवण? ना सांगा लागता ना अरे सर, उजवळा नसेल जाल्यार मनशाक दिव्याची कोसळी करप. म्हणजे धान दौलती उदेशी तुज्या पुताचें जिवीत सुरक्षीत आसा. बाबा, मेवता तें कांय ना काय, तुज्या जिवाची काळजी, कित्याक हेल्थ इज वेल्थ. इश्टानो, बेनी दे आल्दोना एक कोडेगांत सिंगर आमच्या कोंकणी पालकावेलो आयज ह्या तियात्रान आमकां दिसती पडटा. म्हणटकूच बेनी बाब, ह्या तियात्रान तुजे कांतारा वयर थोडी म्हायती? म्हज्या कांतार म्हणल्यार बाबा खुर्साचे वयर केलाय. खुरीस कितें पळय तें म्हणजे आमकां वजन सगळें बारादीक वजन आमच्या खानार आमी तें घेवंक जाय. जायते जाण आपलो खुरीस उणो करपाक कोहली रिजन कोत्तात, थोडे कातरून उणो कोत्तात, थोडो आनी कोणाचेर घालून कोत्तात. ते भशेन तेंच हाजी मेसेज हांवें खुर्सा वयर दिल्या. म्हणजे खुरीस एक बारादीक वजन आमकां देवान धाडलां. तें खुरीस कशें वजन आमी लो करूंक जाय आनी कशें उबारूंक जाय तें म्हणजे कांतारान सांगता. बेनी बाब, जायते फावटी जी कांतारां तुमी म्हणटा तेन्ना एक ना एक ऑडियन्स तुमकां फाटल्यान येवन मेवतात जे कांतारा वयर सांगता. म्हणटकूच अशें तुका कोण भेटला येवन? जायते जाण तांच्या बऱ्या मागण्यांनी आमी आयज आसात आनी खरेंच जायते आमकां ती वखाणी तांची अतिशी मेवता. ह्या कांतारा शिवाय आनी कितें भुमिका ह्या तियात्रान तुजी पळोवंक? आनी म्हजी भुमिका कांय ना, एक सोलो कांतार आहा आनी एक आमचें दुवेट म्हणटा, बुड्डो बाय आसता आनी म्हजें चेडूं आंकवार. ह्या तियात्राचें नांव बोरवाशान जिये. म्हणटकूच बोरवासो तुका कितलो गरजेचो? बोरवासो एकदम चड गरजेचो, कित्याक बोरवासो ना जाल्यार तूं खंयच ना. सो बोरवासो व्हेरी इम्पॉर्टंट. बोरवासो म्हणटा तो सगल्यांक आसूंकूच जाय. टायटल आतांच्या सिजनाक कोरेजमाच्या काळार कितले सोंपता आनी कितले बरे भाशेन वेता? हें चड बरें खरेंच. जोण एकल्यान आपणे एक एकल्यान सिरियस घेवपा जाय आनी बोरवांशा वयर आमी वावरूंक जाय, आमी शिकूंक जाय. बोरवासो कितें तो आमी चाखूंक जाय. देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. रायट, तुकाय देव बरें. साता वर्साचे कुरू काटाय कोपोलार काढून खुरी त्या पुरसाताय मागून दिसोताय जिवितान येतोच वारी. त्या पुरसाचेर बोरवासो धरून चल जावं तूं
खंयच्याय गांवचो ट्युरिस्ट खुरीस उपाक केल्यांक पुरोच जीव कोण आसा म्हणटा जेजू ख्रिस्त. इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा तुमच्या सगळ्याच्या आवडीचो MC फ्रांसिस्को म्हणल्यार सगळींच ताका वळखता. फ्रांसीस बाब येवका तुका आमचे कार्यावळीन. ह्या तियात्रान बोरवाशान जिये जशें परी आमी पळयता एक आडवेस्तरेचो तुजी भुमिका आसा म्हणटकूच हाचे वयर आमच्या ऑडियन्साक कितें सांग. ह्या तियात्रान म्हजी भुमिका म्हणल्यार एक नॅगेटीव कॅरेक्टर. ऑडियन्सांनी पळयलो जाय तो हिरोवाचे हितून म्हाका पळयलो पूण आतां ऑफ लेट सगळे नॅगेटिव्हच रोल पडटा आनी ऑडियन्स म्हाका बरे भशेन नॅगेटीव रोलान मानून घेता. सो म्हजो रोल सेकंड हाफान चड आहा आनी तो तियात्र फुडें वेता आनी ऑडियन्सान पळयलो म्हणटच ऑडियन्सान रोलाची म्हायती सारकी बरे भशेन ती मेवतली. तर हांवें तुका आतां विचारलें तुका नॅगेटीव चड आवडटा वो पॉझिटीव जाल्यार कितें म्हणटा. नॅगेटीव चड आवडटा कित्याक नॅगेटिवाक रिस्पॉन्स बरो येता आनी नॅगेटिवान तुका कॉमेडी करूंक मेवता. रायट ओके. ह्या तियात्रा वयर भोव करून कोरेजमाच्या काळार हो बोरवाशांचे फॉलाचो तियात्र ह्या डायरेक्टराक तुका कितें शाबासकी दिवंक सोदता तूं कारण हो तिसरो तियात्र ताणें बरयलो म्हणटकूच लोकांनी जशे परी ताणें सांगला भरपूर तुमकां वाखाणणी दिल्या म्हणटकूच तुजे मेसेज तुमच्या डायरेक्टराक. पयलीं सुवातेर हांव पॉलाक वाखाणटा खेरीत भाशेन कित्याक ताणें भुरग्यांक इंट्रोड्यूस केला म्हणून 3 चुकल्ल्या भुरग्यांक आनी हांवें एक दुसऱ्या इंटरव्यूआन देखून सांगलेलें हो तियात्र फुडें वतलो जाल्यार ते जनरेशनाक पास ऑन जावपाक जाय. वेटरन्सांनी आमकां ते दिले आनी आमी आतां टिनेज फेजीन आसा जशें तुंय आसा आनी आमची भुरगीं तुजे बाय तियात्रांनी एक्टींग करता. सो हो आमी ही भेटन तांकां दिवपाक जाय की ताणें हो तियात्र फुडें व्हरपाक. सो ही सगळ्यांत मेन शाबासकी म्हणटा ती ताणें भुरग्यांक इंट्रोड्यूस केल्ल्या पासत आनी तशेंच ह्या पास्टल थिमाचो ह्या वर्साच्या पास्टल थिमाचेर ताणें हो तियात्राको आटापून लोकां मुखार दवरलेले आसा. लोक ह्या हॉलांनी जायते कडेन लोक जावंक ना तितलो जावपाक जाय आसलो तो पूण खरेंच तो फुडें गेलो ऑल आवट. ही शाबासकी ताका आपणाच्या बॉल्सांतले घालून तो फुडें गेलो वालोर ताका. फ्रांसीस बाब अपार्ट फ्रॉम लेंथन शो डोंट यू थिंक तुका लोक मिस करता कोंकणी माचेर कित्याक तुजो शेड्यूल बिजी आसता म्हणटकूच लोक तुका आनीक पळोवंक आशिल्लो अशें तुका दिसता. सो तुजें कितें स्टेप घेवपाचें. ओय कॅन्डिडा सारकें सांगचें म्हणल्यार पयले स मारियोक मागीर सर्वस्पंजाक मिनी मारियोक आनी ह्या दुसऱ्या कमर्शियल डायरेक्टराक पावसाच्या तेंपार बी जायतो नाचलो पूण MC जालेल्या कारणान क्लॅश जायते पडटा सिजनान. जायते डायरेक्टरांनी विचारले देखून म्हाका एप्रिलाचे इस्टर रिलीजाक देखून ऑक्टोबराचे हितून देखून बट सद्या तरी पॉसिबिलिटी ना कित्याक स्केड्यूल एकदमूच टायट आसा आनी मागीर क्लॅश पडलो म्हणटच सबस्टिट्यूट धाडूंक कास्तीक पडटा कित्याक पावसाच्या तेंपार तुमी जाणा सबस्टिट्यूशनूय म्हाका चड लायक जाता कित्याक येवपाचे रोल करपाचे लोकांक हॅप्पी करपाचे आनी प्रॅक्टीस चड ना मारपाचे. ओके. जेन्ना तुका टायम मेवता तेन्ना कोंकणी माचेर वयर दवरूंक तूं वावुरतलो. होय ऑब्वियसली कोंकणी पासत आमी सगळीं 8 बोट आमचे दितात आनी कोंकणी आमी आमची सदांच वयर दवरपाक जाय उंचल्या पावंडार. जे भाशेन आमी इंग्लीश एक इंटरनॅशनल लँग्वेज ती आमी इंग्लिशान कम्युनिकेट करतात तेच भाशेन आमची ही कोंकणी गोंयच्याच न्हू पूण संवसाराच्या सगळ्या कोणच्यानी आमी ती फुडें व्हरोंक तियात्रिस्तांनी तशेंच गोंयच्या दर एका नागरिकान ती वावरूंकूच जाय फुडें व्हरपाक. थँक्यू सो मच. ऑल द बरें बेस्ट. करूं. थँक्यू सो मच. चियर्स. पूण हे कुगडास जोड फादर ह्या फुडें तुज्या जिवितांत हांव सगळे काटे रोवतलो आनी तुज्या फॅमिलीच्या जिवितांत एक कांटो जावन उबो रावतलो. तसले कांटे फुट्याची हांव परवा करिना. तसले कांटे फुटे मारून फुडें वचोन देवान म्हजे कुडी कोण आनीक शक्ती दिलेली आसा. You just wait and watch because गोड माता सगळा माता पावस येवन बुट्टी येता पूण ते बुट्टेचो म्हाका आनी म्हज्या डॅडीक कसलोच फरक पडना. इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा बोरवाशान जिये ह्या तियात्राचो एक कोडेगांत वांगडी आमचो बाब पिटर देपेड्डा येवका तुका आमचे कार्यावळीन. पिटर बाब बोरवाशान जिये कोरेजमाचो हो तियात्र म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर तुजे भुमिके वयर आमच्या ऑडियन्साक कितें सांग. ह्या बोरवाशा जी ह्या तियात्रांत हांव एक पांच भुमिका एक शेतकामती आसता म्हजी ल्हानशी 2 जाण भुरगीं आसतात ती मागीर वाडून व्हडलीं जातात आनी तांचे पासून आमी कोस्टास काडटात आनी बोरवाशान हांव जियेनूय तांची सेवा करता. सो बोरवाशान तियात्रांत जें कितें आमी आज दाखयतात त्या लोकां मदीं पावोवपाक आमचो एक हेतू एक आशा आसा आनी तस एग्जाम्पल लास्ट एंडींग सुद्दां तुमकां मेवतलें बोरवाशान जियप हें कितें ना. पिटर बाब जायते फावटी जायते वेगळे रोल्स तुजे आमी पळयल्या म्हणटकूच हे फावट भोव करून जेन्ना कोरेजमाचो कार्ड आसता तेन्ना उतरां तुमची जीं आसता ती चड करून देवाची चड आसता म्हणटकूच कितलीं सांबाळून तुमी जेन्ना डायलॉग घेता आसतना पासून कितले गरजेचे तुमी चिंतपा पडटा. होय
जेन्ना डायलॉग आसता ते जेन्ना बायबल कितें आसता वो कितें ते डायलॉग्स आसता खरेंच त्यो कायद्यान सारक्यो घेवपाक जाय कित्याक एक मातशें मिस जालें जाल्यार न्हू इट लुक्स समथींग डिफरंट आमी कोणाक दिता मॅसेज दिता काय पूण तो कितें डायलॉग्स पळय ते परफेक्टली स्टडीज करूं पडटा ते आमी मुखार वयताय आनी कितें चुकता जाल्यार ते आमकां नेक्स्ट टायम करेक्शन करूंक पूण परफेक्टली एज पर दिता तेजी करूं पिटर बाब तुजी भुरगीं जी ल्हान आसता म्हणटकूच ह्या ल्हान भुरग्यां भितर तूं एक सिनियर आर्टिस्ट कशें गायडन्स तुवें दिलां ना गायडन्स म्हटल्यार तांचे सांगाता वावर करूंक एकदम बरें दिसता कित्याक तांकां आमी शिकयलां कशें करपाचें कितें पूण चोवपाक गेल्यार तेणी आमकां आनी सपोर्ट केला तो रोल मुखार व्हरपाक सो तांचे बरें एक्टींग करपाक हितू उमेद येता भुरगीं फस्ट टायम ती पूण बरें केलां वो सपोर्टीव भुरगे स्पास आनी हांवूय म्हणटा इसली भुरगीं पालकार येवपा जाय तुगेले भुरगे आहा जायते तियात्रांक काम करता सो दे शूड कम फॉर्वर्ड एंड आमगे कोंकणी भास मुखार दवरता थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू पहिले तर काय केलं थोड्यांनी आळगा नाळगा करून चोरून लुटून एकट्यान ती गोंसार वेगळी जेजूपासून पोस्ट वळवळेस असली आपल्या कादा कुरीस घेऊन पोस्टाची वाट चोवत रावलो त्या कुर्सार म्हणून मोनाचे जुयत म्हणून ताणें आमकां पातळी सोडली इश्टान आमच्या सांगात ताका आसा ह्या बोरवाशान जी ह्या तियात्रान तांणी तांचें डुएट तुमच्या नदरेक दवरलां म्हणटकूच आमच्या सांगात ताका आसा आल्फ्रेड आनी सिल्विया ह्यो खात तुमकां आमचे ही कार्यावळीन कशें दिसता जेन्ना बोरवाशान जी कोरेजमाच्या काळार तुमी कांतारां म्हणटा आनी लोक तुमकां मानून घेतात बरें दिसता एकदम बरें दिसता आनी चडशें आमच्या देवा तियात्रान आसूं बरें दिसता कित्याक ते दुसरे भाशेन जाता सीन सिनरी सगळें नेटयला आसता आनीक थोडी स्टोरी आसता पूण सीन सुबेज आसता इज इट द फर्स्ट टायम तुमी नाचल्या कोरेजमा काळार ओ नाचत आयलेली ना एवरी इयर आमी ताका नाचताय पावल रिबेलो पासून तेका आहाय आमी ब्लॅक शो सगळे वेगळे गेले आमकां तेगे बरें दिसना ते सीन आतां पूण उणी आहा बट पयले सारक्यो देवाच्यो रगत घेवता बाल तोपताय पुरो हितू आसलोले मागीर गियात आनी गियात समथींग डिफरंट आनी आतां आनी डिफरंट आसा जेजू घेवन येता सो बरें दिसता पळोवपाक तुमचो कितें आसपाव आसा सिनीन काय सिनीक कोता ते वेगळेच आसता हांव एक्टिंगाकूय आहा तोय आहा थोड्यांक येता एक्टींग पूण चडशें आमगे सिंगींग जी येता आमगे चड आसा थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट या थँक्यू वेरी मच तूं म्हाका विश्वासघात करता तुजें केन्नाच बरें जावचें ना तूं केन्नाच बरें मुगूंक पावचो ना स्वयंवाचें तूं निसंकन करता हेच कोणी नीव तुजें निसंकन करतलो तो तुजो शिराक तुका कितें पळोवन वळवळीन मोडटलो हांव तुका उबी रावता हांव तुका कोटान व्हरतलो आनी तें कितें करूंक जाय तें हांव सगळें करतलो आनी तें सगळें करून देव म्हाका आपलो आदार दिलो म्हाका देवाचेर भरवंसो आसा बोरवाशान जी ह्या तियात्राचे एक फिमेल आर्टिस्ट आज म्हज्या सांगात ताका आसा जॅस्मीन येवकार तुका आमचे कार्यावळीन ह्या तियात्रा वयर तुजी माहिती कारण तुज्या रोला वयर आमकां गमोंक जाय की तुमी देवाची शिकवण लोकां मेरेन पावोवंक कशी वावुरल्यात वावुरल्या म्हळ्यार जायते त्रास काडले आमी म्हणजे मुगे रोल म्हणटा लायक गरीब सायचो लायक हेतून हांव मॅसेज दिताय लोकांक की बाबा ह्या टायमा कितलो गरीब जावन दुडवा फाटल्या धांवनाका आनी धांवली जाल्यार गोंयची निसोंटोन कुनाका हें आतां मेन इशू जाला खंय वयत थिंगसोन चोय दोंगर कातोताय न्हंयो पुरोयताय आनी दोंगर हें कोत्ताय मायनिंगा यूज कोत्ताय तें कोण फायद ना आतां हें आमगेलो आतां शेतकार हेतून आमी तियात्रा शेतकारार आमगे रोल आहा सो आमगे हितून कितें आमी एनवायरमेंट सांबाळटाय आनी हितूंतल्या आम बाबा लोकांक मॅसेज दिताय शेतान तूं काम कितकोन कितू डिफिकल्टीज इन्स्पायर्ड तें आसतना आमगे सिंप्लिसिटी लायफ जियेताय कित्याक आतांच्या जनरेशन आहा ते शेतान बी वचना ना तुगेले तियात्र चोवपा येना आतां तेंक म्हणटाय तें जालो हें म्हणटाय ते मोबायल आनी मुवीज वेब सिरीज ते सगळे हांव आतां जाय जाणांक मागोता म्हणजे एनवायरमेंटा भितर सोराय लायक झाड रोवपा अशें तेश कोन्न कितेंय कोराय सो आमगे मेसेज अशी लायक तांकां तियात्रा उदेशी की बाबा वसाय एनवायरमेंटा हितून वसाय ते झाड रोवाय कित्याक आमगे गोंय सांबाळाय ते अशें थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट अम्माचो दीस गोंयकारांक
तेच हांवें वर्षे केला काय आयलो म्हणटकूच आमी कातोरया आनी आमचे तर वोट करूया वचची कणा घालल्या कुडीक वत आनी गोटाय मेवतात आनी भलायकी पासून बरी उरता आज म्हजो मते पूण हांवें कोणाकूच सांगूंक ना आनी हांवें कोणाकूच आमगे आंकूंक ना तेंको बरें केलें कोकोची तुवें दिसताना आमच्या सांगाताक आसा आमचे आवडीचे सिंगींग सिबलिंग्स आमचे फेवियोला योका तुका फेवियोला आमचे हे कार्यावळीन जायती कांतारां जायते विशयाचेर तुवें म्हटलेलीं आसा म्हणटकूच बोरवाशान जिये ओ पॉल रिबेलोच्या तियात्रांत तुजे कांतारां कसली आयकूंक मेळ्ळी ह्या तियात्रांत हांव 2 कांतरां म्हणटा एक सोलो म्हणटा आनी एक बेनी बारबो डुएट म्हणटा तुज्या सोलो वयर थोडें कितें सांगची कित्याक जितले फावटी तुजे सोलो आयकता तेन्ना लोक उमेदीन येता म्हणटकूच कितें आसा तुज्या सोलोन खाशेलें पण जे लोक घेवन वता सारको आसा ह्या सोलो हांवें कंपोज केला ते म्हळ्यार एक चेड आसता सो तेगे वीश आसता आपल्या देवा मेळपा वचपा धाकटो आसा तो तें कांय खबर आसना सो तो एक दीस भायर सरता पण एक केकी कुडको घेता आनी ज्यूस घेता आनी भायर सरता आनी मागीर थिंग एक कोणी पाकांक गेलो कोणी एक तेका माय मेळटा जाणटेली ते बरें बसता मागीर ते खंयचा कितें जालें बी मागीर सांगपा लागता आपल्यागे चेड मेला सो आपूण तेगे उडास घेत म्हूण आनी मागीर तेगे रुपान तूं येयल म्हूण आपल्या बले एशको म्हणटा मागीर तो हॅप्पी जाता घरा वयता आनी तेका कितें दिसता आपल्या देव आयज मेळ म्हूण Ani justi bun vai solo Cantare caudo A solo ai se marciru meu todo Ei lan bulbo Kai citina sana Processo luglago Ushaka inauro doru tarsan Devak mirungelo आमच्या सांगाताक आसा बोरवाशान जिये ह्या तियात्राची सुपुल्ली भुरगीं तुमी जाणात भुरगीं जावन आसा फुडाराचे दिवे आनी ह्या तियात्रांत जायतीं भुरगीं आमकां पळोवंक मेवता म्हणटकूच जाणून घेवया ह्या तियात्रा ओदीची ओदीक माहिती तांचे कडल्यान आमचे बरोबर आसा आमचे सुपुल्ले भुरगे तुजें नांव ड्रेका लेझली एडॉन ह्या तियात्रांत तुमची भुमिका कितें वॉट रोल डू यू प्ले I play as a family and in that family we are going in a farm and he's my brother so we both act together. Which is the school that you're studying in? Fatima Convent High School. And which subject do you like the most? Maths. Alright. So this in theatre, is there any of your favorite character or actress whom you are looking up to and you want to be like her? So who have in fact to कोणे कशे भाशेन prepared केला हो role करपाक? In fact, who has molded you into that character? Yeah, my mother, then the Paul who did this, and my grandmother. Is your mother or grandmother theatre? No. They have helped you in a way. Alright, Leslie, तूं तियात्रान पयलीं पासून आमी तुका पळयला आतांय पळयता म्हणटकूच कशे भाशेन तुवें कॅरेक्टर स्टडी केला तुजो एंड हाव मच डू यू लायक एक्टींग इन थिएटर 100%. Yes. हो रोल कशे भाशेन लायक जाता तुका Oy. खंयच्या स्कुलान शिकता A lady of Mount Carmel High School, Arambol. तुजे ह्या जायते पयलीं तियात्रांनी तुवें एक्टींग केलेलें Yes. फ्रांसीस दे तुवेचो पॉल नवेचो आनी गांवचे तियात्रां खूब आसा कोण फेवरेट एक्टर वा कोण आसा आमचे कोंकणी पलका एंड मेल फ्रांसीस दे तुवे तूं एक्टींग करता म्हणटकूच तुका एक चॅलेंजींग पार्ट कितें ओ इनफॅक्ट कितें करूंक तुका मातशी भिरांत दिसता एंड योर पेरंट्स गायड यू कोतार म्हणटा कित्याक लागून कितली प्रॅक्टीस केल्या तुवें ह्या रोला पासून खूब प्रॅक्टीस केल्या वॉट अबाउट यू योर नेम एडॉन विच स्कूल यू गो टू Mothers Progress High School, Nova.
तुजो रोल कशे भशेन आसा आनी तुका तुज्या पेरंट्सान कितलो हेल्प केला हो रोल करपाक? मुगे रोल एक शेतकामती चेड जावपाक आनी मुगे एक भयण आसोता मागीर आमगे एक फॅमिली आसोता ते फॅमिली आमगे माय आनी पय दोगांय शेतां काम करतात आनी आमी दोगांय भाव भयण हांव आनी मागीर म्हाका रोल सारको बहुत दिसला आनी हांव थँक्यू म्हणपाक सोदिता पॉल अंकलान कित्याक ताणें म्हाका एक चान्स दिलो. तुम्ही आमच्या पासून जायते गोष्ट काडल्यात आनी ते तुज्या गोष्टांनी आमकां जय घेवचेले न्हय. कित्याक मेळचें जेवण मेळ तशें जाल्यार बाय शेतांच्या वावराक आमी तुका आमचो संगात दितले. मोचे भुरग्यांनो एक त्या संघात चड म्हत्वाचो. संघातान तर काम केलें जाल्यार सगळें काम सोंपें पडीत जाता. इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा आमचे फामाद कॉमेडियन आमचो बाब कायतान आनी ताच्या सांगाताक आसा मेलिसा. म्हणटकूच दोगांयकूच तुमकां येवकार आमचे कार्यावळीन. कायतान बाब बोरवाशान जिये ह्या तियात्रान कोरेजमाच्या काळार तुमकां कितलें टाफ पडटा कॉमेडी करपाक, कित्याक जेन्ना जेन्ना कोरेजमाचो काळ येता तेन्ना एक वेगळेच तरेची कॉमेडी बसोवची पडटा. तुमी कितली स्टडी केली? ना हे कोरेजमाच्या काळार पळय ती कॉमेडी करताय न्हू ती बरी डिसेंट आसपा जाय, तितू वल्गर कांय कोता येना. सो आमी ते भाशेन ती कॉमेडी बसयल्या आनी लोक ते कॉमेडीक बरो रिस्पॉन्स दिता. लोकांनी मानून घेतलेली आसा. मेलिसा तुका कितलो सपोर्ट मेळटा एक सिनियर एक्टर तुज्या बरोबर एक्टींग करता म्हणटकूच? सारको चोडूं लायक ते म्हाका इतू सपोर्ट कोत्ता इतू लायक अशें करून हेल्प कोत्ता न्यू शिकपाक. कितें मिस्टेक जाल्यार रोखडें म्हाका बरें सजमायता अशें चाड नाय कांय ना अशें सगळें स्मूथली वयता बरें लायक आय एम व्हेरी थँकफूल टू यू. अरे ओपन आहा ना ते तुमचे कपडे ते पेस पण दिला तुम्ही काय जातो काय म्हाका अशी काजरा उगडी म्हणटाय तो गुपीत दवरूंक जाय मागीर लोकांची नदर जाता तेका लागून. अरे सांगोक सोदिता रे सांगोक नाका पूण आतां काजरा तरी आपूय चोरय रे आनी सांगला तुम्ही मुगे घरचे मनशी मुगो तुमकां सांगनासतना आमकां जाता तर शेजाऱ्या सांगनासतना रावत पूण तुमकां सांगनासतना रावपाना. मोगा मनशी तुमी मोगा मनशा. आजची कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक चडान चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा. प्रुडंट मिडिया घेवन आयल्या चिट चॅट तियात्र रोस्मी दायरा पळोवया.